A48. संतोषाच्या बुडबुड्या सौम्या तुझ्या नवा जमल्या भावाने बळी सूर्यपुटा भक्तीन बलिदान डोंकायल्या महिमा तुका बापा महिमा महिमा परक्लिता महिमा Mogalbo benno tumka servank borodi sami maktam. Yamisache hirade he priyasat ergami sita mere disoza derebail. Devadin Silverius Mascarenas Anchatmiag Misita the Ronald Mascarenas. Devadin Bain Junina Anchatmiag Misita the Isinta de Souza. तशेंच आज आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दिवस आचरण करता आसतना सर्व स्त्रियां बसोती मागोवंक आमी उडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्तातय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, सोम्याची खास पियोंक आमी तयार आसावंगी म्हणल्यार सवाल जेजू आज आमकां विचारता. सोम्याचो पाटलाव करता आसतना कश्ट दूख दोनी ते आमकां सुकुल्ले ना आनी हे सकट स्विकार करूंक आमकां आपोवणें आसा. देवाचे रास बांदता आसतना सोम्याचो निरंतर पाटलाव करूंक, कश्ट अनुभव करूं, निरासपण अनुभव करूं आनी ह्या मोरिफात सोम्याचे रास बांदून हाडूंक आमकां आपोवणें आसा. तर आमी सोम्याची रास बांदून हाडची हातेरां जावंक ह्या मिसा वेळार सोम्याची कृपा मागोवन घेवया. एकडे बर आमचे उणें पोण वळखून घेवन केल्ल्या सर्व सुखींक आमी बोगसाने मागया. आमची पातकां वळखून संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनाची दोन तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बागेवंत जावन सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, ख्रिस्ता काकूत कर, सुमिया काकूत कर, सुमिया काकूत कर. प्रार्थुव्या. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या कुटुंबाक माई पासान सांभाळ.
खऱ्या करण्याने आमची जीण सदां सफळ करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जेरेमियाच्या दुस्मानांनी म्हळें, येया आमी जेरेमिया विरोध एक मान्य करुया. कित्याक तो ना जाल्यार धर्मशास्त्र शिकोवंक आमकां सदांच याजाक मेळटले. बुद्दींक उजळणारी आनी देवाचे उतर परगट करूंक प्रवादी मेळटले. येया आमी ताची निंदा करुया आनी ताच्या खंयच्याय उतराक आमी कान दिवचो नाका. सर्वेस्परा म्हाका कान दी. म्हजे दुस्मान सांगतात ते आयक. बरें केलां ते वायटान पाटी दिवचे. कित्याक म्हजो जीव काडूंक ते एक फोंड काडटात. तांचे पासत विनंती करूंक, तुजो क्रोध तांचे वयलो निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो म्हूण उगडास कर. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. तुझ्या कलनातलेल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोऱ्या म्हणलेल्या झालांत हांवें सांपडनाशे म्हाका राख. कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा विश्वासी देवा. श्लोक. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. दुस्मान गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडत आसा. चर भोंवती भिरांत मुजेर आयला. मुजे विरोध गुटमोल ते चलोवन आसात. म्हजो जीव काडूंक मतलब करतात. श्लोक. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्या सातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजे पाट दन येतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक. तुझ्या कळनातल्या मोगापासून म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्त महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्त महिमे परित्राया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटाचो मी. म्हजो बटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वंदन तुका क्रिस्त महिमे परित्राया. वंदन तुका क्रिस्त महिमे परित्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसतना आपल्या 12 शिसांक खुशीन आपोवन तांचे लागीं गुठान म्हणालो, पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेता. थंय मनशापुताक धर्न प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्रांच्या हातांत दितले आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थारयतले आनी परगावी अधिकाराचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताका झरबान मारतले आनी ताका कुर्सा सोडतले. पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो. तो वळचिबे देवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगता घेवन जेजूसाची आयली आनी ताच्या पांयां पडून उपकार मागूंक लागली.
तुका कितें जाय म्हणून जेजू तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजान ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भासता. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागता तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती खालस तुमी पियोंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी सकता. तो जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियोंक तें खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक आनी कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. जा कोणा पासून म्हज्या बापान ते जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोगां भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून सकटांक सरशी आपूण सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कार अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें वर्तो जावं अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावं सोदता तो गुलाम जावं. मनशापुती हेरांक आपले सेवे साकरेक लावंक न्ही, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सुमेज तांचे सर्वणे पासून आपलो जीवस दिवंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, आमच्या आवयंक आपल्या भुरग्यांनी वंसल्या पावंडाक पावचे, तांचो फुडार बरो जायचे, व्हड व्यक्ती जायचे म्हणली आशा हर एका आवयची ह्या संवसारांत. कित्याक हर एक आवय आपल्या भुरग्याचें बरें फालें पळयता, बरो फुडार ताचें तें पळयता. आनी असलीच एक आवय आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. ती जावन आसली आवय जाकोब आनी जुआंवची आवय. जेजू मुखार येता आनी एक विनंती करता, तुजे राजान तूं रिक्त आसतना ह्या म्हज्या दोगां पुतां भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्या दाव्याक बसय. देवाचें राज हाचे विशयांत त्या आवयक सारकी समजून नातली. देवाचें रास म्हळ्यार कितें मोगाळ भाव भयणींनो, जेजूच्या त्या दोळ्यांत देवाचें रास म्हळ्यार तें सेवेचें. देवाचें राज कालतेपणाचें, मोगाचें, बोगसनाचें आनी देवाचें रास जावन आसलें तें कुर्साचें. पूण त्या आवयन चिंतलें, देवाचें रास म्हळ्यार अधिकारान भरलेलें, मान सन्मानान भरलेलें. थंयसर दुडू आसतलो, भांगर आसतलो, पयसो आसतलो असलें चिंताप त्या आवयचें जावन आसलें. आनी जेजू आपल्या शिसांक आनी आमा सुमेस्तांक त्या देवाच्या राजांत रिगोंक कसले कालेत जायचे म्हणले विशीं शिकोवन तो दिता. आनी जेजू आमकां सांगता, त्या देवाच्या राजांत आमी रिगाचे. ह्या देवाचे राज आमी आपणायचे तर आमचे थंय कालतेपणाचो शेगून आपणावंक जेजू आमकां आपयता. जेजून म्हणली उतरां आसात, कोण पयलो जावं वाशेता तो निमाणो जावं या साकर जावं. देखून एका साकराचें काम कितें मोगाळ भाव भयणींनो? एका साकराचें काम आसा सेवा करचें. एका साकराचें काम आसा खालतेपणान जियोवचें. आनी एका साकराचें काम आसा सॅक्रिफीस करचो, त्याग करचो. तसले व्यक्ती जावंक आमकां आपयता. मोगाळ भाव भयणींनो, आवय आमच्या जिवितांत एक प्रमुख व्यक्ती. आवय तावन आमी जायते शिकता. आनी जेजू आज आमकां तेंच सांगता, आमी आमच्या भुरग्यांक कितें शिकोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांक आज क्लासींत फास्ट येवचें, ह्या आमच्या भुरग्यांनी अधिकार आपणायचे, ह्या आमच्या भुरग्यांनी मान आपणायचे. आनी असलें चिंताप केवल आमी दवरचें न्ही. बगार जेजू सर्व आवयांक, सर्वांक, म्हाका आनी तुका स्पश्ट संदेश दिता, आमचें जिवीत कलतेपणान भरलेलें तें जावं, सेवेन तें भरलेलें जावं, मोगान भरलेलें तें जावं, सेवेच्या मनोभावान भरलेलें तें जावं. आनी निरंतर आमी त्याग सॅक्रिफीस करून देवाच्या राजांत भितर सरूंक प्रयत्न करया. हो क्रिस्मसाचो काळ सडीत ह्या विशीं अवलोकन करूंक, चिंतन करूंक आमकां फावो करूं. आमेन.
C20. Baba sergincam devundungiva rektamasa Kristacha diangka bodlu unyavana sangi Baba जीवनाचे देता तुका पुरो आमका तुझी कृपा दुसरे कंचे आमका नाका बाबा सर्गिंच्या देवुंडोगेवा Rektamasam Kristacha diamka bodlum. म्हज्या बाबा बहिणीनो म्हजी आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने वायमेक आमच्या नक्की पवित्र देवाक सर्वस्वर मानून घेवन सर्गींच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान तेनी आमी तुका तांबे ठेयता. तांचे तुजी दयाळ दीस घालणे भेटोवणे वरवीं आमच्या पातकांतल्या बांदपासांतली आमकां सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुराते उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुव्या. वर्षामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्याग उपास करून तुका दिन वासून तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सेम तूं आमी दामून दवरतेल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी सयत व्हरतेल्या तुज्या काळजाचे उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरतेल्या. आमी काळजान उदार जावून आनी आमकां सुणे करून गरजेवंता उदार मनान दिवंक पावतेल्या. हे परी आमचे सर्वनाचे परबेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. सर्वेस्वर सर्गानी संसार बनला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावे येतात ताकाचे जय. ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे. बापा करोसूम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरे जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तो नव्या आंदीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसूत आनी समेस्त मनशां बसूत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatorium. Señor Jesus, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुन्हा जीवन पण आम्ही बदलता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही नत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो वुंडो आनी सदवनाची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेमतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्पराक पितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन तुजे पती बागेवन दमदुतां आनी सर काळीन तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यांशी केले मागणे संगत आमी मागोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समकाय येवं, तुझी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक स्वर्गीय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां हदी दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमानदिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत
चलयताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाचे शिर्डी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शिर्डी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. शेळीच्या जीवनाक आपयल्ली आमी सर्व सुबाकी. समया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडण रगत म्हाका नचाची विताक संबळ. D51. सुमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुज्या. ये बेगीन जेसूरया स्वागत करता तुका. जशे फुलोन एमचे सळत सूर्या कुशीन घुमता तशे सोम्या मोर हे मोचे तुकाच दिला लेता. ये सोम्या काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुज्या. ये बेगीन जेसूरया स्वागत करता तुका. जशे जळून आसो देवो उस्वाडीन पसरता तशे आसका जिवो म्हजो मोगान तुज्या सुकता. ये सुमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुज्या. ये बेगीन जेसूरया स्वागत करता तुका. जशे हातान केळचे विणे मातून नादूटयता तशे सगळे जीवन मोचे होपलीक तुजी गायता. ये सोमिया काळजान म्हज्या
राखून सांग येण्या तुझ्या येवेगी जेसूरया स्वागत करतो तुका. प्रार्थोव्यम. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या पवित्र जेवणात आमार जिविताची सुफळ कुणा तुवें आमकां घडोवन दवरल्या. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोबे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनेयान क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. रडू मेळ्या आमे सामेस आपली मोरी आमकां पळयता. येवन रडया तेच्या सांगाता. जेजू मुकुरसान उगडाळता. सुरविल्ले मागणे. सर्गीच्या बाप्पा, तुज्या पुता जेजूकू आमचो सोडवणदार जावन तुवें धाडलो. आमकां पातकांतले आनी सर्व वायटाच्या बंदपासांतले सोडोवंक ताणें कश्ट सोंसले. जेजून ताच्या जिणेंत चलिल्ली ती कुर्सा वाट आमी समकताना आमी आमचे आदले पातकी जिवीत सांडून कश्ट दगदोणी येताना भिये नासतना रावूं आनी तुजेर बावार्थ दवरून जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. आमेन. पयलेच ते सावन जेजूक मरणाचे फर्मान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या भगिवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू, सर्व लोकांक बरेपण केल्ल्या तुका इनाम जावन मरणाचे फर्मान दिले. आमच्या पातका वरवीं हे कश्ट तुका फावो जाले, पूण तुवें ते मोगान स्विकार केले. आमच्या जिवितांत तुज्या नांवान हरेक बरें करतना आमकां मेळचे कश्ट आनी दगदोणी मोगान स्विकार करूंक आमकां कृपा दी. सोम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेगाळ म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. दुसरेच ते साव जेजूच्या खांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिवन कुर्सार वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू, तुज्या खांदार सडायेचो कुरीस दिलो आनी तुवें तो स्विकार करून वयलोय. दिसपट्ट्या जिवितांत तुज्या नांवान कुटुंबाचो वावर करतना जायते कुरीस आमकां मेळटात. ते मोगान स्विकार करून वोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. सोम्या काकुलतामची कर. सुम्या काकुतामची कर. सदैव मागता उपकार कंसेगाळ म्हज्या काळजांत कुर्सार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेच ते साव जेजू पयले फावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगिवन कुर्सार वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. मोगळा जेजू, हो बरादीक कुरीस वयतना ताच्या जडायेन तूं पडलोय. पडल्यार तेय रावनासतना तूं उठून फुडें सरलोय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी पातकांत पडटा. असल्या संदर्भांनी उठोवंक कुमसार जावन जिणी बदलूंक फुडें सरूंक आमकां कृपा दी.
सोम्या काकुलतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सान मेल्या जेसूचे 34 सांव जेसू आपले दुखेस्त मायेक पळयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस सोम्या जेसू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सार रडवे सोडयलाय सगळो संसार काकुलदारा जेसू तुज्या आवयन मोरयेन तुज्या कश्टा वेळार संपूर्ण पाठिंबो आनी सांगात दिल्लो तुमी एकामेका सांगाता मेळटाना बुजावण दिवंक शकल्यात आमच्या दिसपट्ट जिवितांत कश्टांत आशिल्ल्या व्यक्तीक सदांच बुजावण दिवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुलतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सान मेल्या जेसूचे 25 सांव सिरेनासो सिमाव जेजू कुरीस वोवंक कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस सोम्या जेजू क्रिस्ता मोगाळा जेजू सिरेनाच्या सिमांव कुरीस वोवंक शिपायांनी बळ केले मोन नातल्यार ताणें कुरीस वोवंक तुका कुमो केली आनी तुजे कृपेक तो पात्र जालो आमच्या जिवितांत जायते फावटी हेरांक कुमोक करूंक मोन नातल्या वेळार सिरोनाच्या सिमांव परी प्रयत्न करून हेरांक कुमोक करीशे आनी तुज्या आशिर्वादाक आमी पात्र जायशे आमकां कृपा दी सोम्या काकुलतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय म्हज्या काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे 26 सांव वेरोनिका आपल्या तुवाल्यान जेजूचे मुखामळ पुसता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सार रडवे सोडयलाय सगळो संसार मोगाळा जेजू वेरोनिकाक तुजी बिरमोद दिसली आनी आपल्या तुवाल्यान रक्तान बुडिल्ले तुजे मुखामळ पुसले अशें तुका सवकासाय लाभली आमच्या जिवितांत कुटुंबान तशेंच सेसारा संकश्टांत वळवळच्या आमच्या भाव भयणीची मुखामळ पुसूंक आनी तांकां सवकासाय लाभोवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुलतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे 27 सांव जेजू दुसरे पोटी कुर्सा पोंदा पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येस सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सार रडवे सोडयलाय सगळो संसार काकुलदारा जेजू नित्र्याणी जाल्लो तूं हो बरादी कुरीस वोवंक कश्टाताय शिपाई तुका बोल करतात असल्या संदर्भार तूं पडताय पूण थंयच रावनासतना उठोवन फुडें सरताय आमच्या जिवितांत बरेपण करतना जायती दगदवणी आमकां सोसूंक मेळटा असल्या संदर्भार बरें करचें सोडिनासतना धैर्यान उठोवन मुखार व्हरूंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुलतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे साताची उतरा मोगाची हेर वेणुगुस मागणे करता काकुळकर म्हणून मनशाची जेजू मुकुर सारून काढता 8 सांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार बुजवून दरा जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांनी तुजी सेवा केली आज तुजे कस पळोवन ती रडतना तांकां तूं सांगात दिताय आमच्या जिवितांत आमकां कुमो केली मनशां कश्टताना तशेंच हर व्यक्ती विविध संकश्टांनी कश्टताना तांकां सांगात दिवंक आनी बुजवण फटोवंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे 9 सांव जेजू तिसरे पोटी कुर्सा पोंदाक पडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवन कुर्सार रडवे सोडयलाय सगळो संसार मोगाळा जेजू परत परत तूं कुर्सा पोंदाक पडलोय शिपायांनी तुका दग दिले तरी पडल्या वेळार आमच्या विशयान तूं चिंताय उरताय आनी आमकां सुटका मेळच्या खातीर फुडें वेताय आमच्या जिवितांत कश्टा वयर कश्ट येताना हेरा विशीं चिंतूंक सैतानाच्या संगतीचे जैत व्हरूंक आनी फुडें वचूंक आमकां कृपा दी सोम्या काकुतामची कर सम्या काकुतामची कर सदैव महिमाक तो उपकार कंसे गाय मुझे काळजान कुर्सार मेल्या जेसूचे 10 सांव
जेजूचे आंग वस्तूर खाण ताका विंगनो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भुरग्यान कुर्सार वयर सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, तुका शिपायांनी विंगनो कर आत्मान केलो. ह्या वेळार सोंसणिकायेन हे कस तूं सोंसताय आनी आमच्या आत्म्याची तान बगयताय. आमच्या जिवितांत सर मनशाक मान दिव, तांची हक्कां राखून व्हरूंक आनी तांकां बरें करूंक करपा दी. सुम्या काकुलतमची कर. सुमिया काकुतामची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हजे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 11 तेसांव जेजू कुर्सार केलयतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भुरग्यान कुर्सार वयर सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, कुर्सावटेचा पैनान निमाण्या हंता ताका तांणी कुर्सार मारलो. ह्या वेळार आमचे सुटके खातीर तुजे हात आनी पांय कुर्सार किलोवच्याक तुवें अर्पिले. आमच्या जिवितांत तुजे खातीर जियेतना दिसपडते जायते जण आमकां किळयता. असले परिस्थितीन धांवनासतना तुज्या कुर्सार वेंगूंक आमकां शिकय. सुम्या काकुलतमची कर. सुमिया काकुतामची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हजे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 12 तेसांव जेजू कुर्सार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भुरग्यान कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. काकुळदारा जेजू, तुज्या कुर्साच्या मरणा मुखार आम्हा पत्क्यांक सुटका लाभयले. आमकां बापाच्या हातान समर्पण दिले. सर्वांक तुवें बक्षिले. अशें तुजें रगत वारून आमकां बचाव केले. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत संगती बापाक समर्पण दिव आनी पाताक पयस करून जिवंक करपा दी. सुम्या काकुलतमची कर. सुमिया काकुतामची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हजे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 13 तेसांव जेजूची कूड देवून मोरयेचा उस्क्यार दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भुरग्यान कुर्सार वयर सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, मोरयेन तुजी निर्जीव कूड स्वीकार केली. ह्या वेळार आमचे पसत बापा लागीं विनाती केली. कश्टान सांबाळलेल्या मरणाच्या तनीर असलेल्या व्यक्तींक आमी स्वीकार करूंक आनी तांचे पसत सदांच मागूंक आमकां शिकय. सुम्या काकुलतमची कर. सुम्या काकुलतमची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हजे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. 14 तेसांव जेजूक निके पितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भुरग्यान कुर्सार वयर सोडयलाय सगळो संवसार. मोगळा जेजू, तुजी निर्जीव कूड फोंडान निके पिली. ह्या मुखान फोंडाक नवो अर्थ तुवें दिलोय. आमी सकडा ससनाक जियेतल्या आनी कोणूच मरचे ना म्हूण शिकयले. आमच्या जिवितांत बरवशान जिवंक आमकां तूं शिकय. सुम्या काकुलतमची कर. सुम्या काकुतामची कर. सगळे माये मागता उपकार कनसे गाय म्हजे काळजान कुर्सार मेल्या जेजूचे. क्रिस्त आमचे पसत कालतो जालो. कुर्साच्या मरणा पर्यंत. मोगळा जेजू, तुज्या ह्या कुर्सावटेच्या पैनात आत्मीक रितीन आमी वांटेली जाल्या. ह्या वेळी तुज्या पाशावांचो आमी नियाल केलो. ह्या मुखांत आमकां भावार्थान आनी बरवशान तुवें भरले. फुडल्या जिवितांत पातकाक पाट करून जियोंक, पेलासो मोग करूंक आनी तुज्या जिवनपणाची साक्षीदारा जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे नवे मागता. आमेन. पापसाहेबाचा इरादे पसत आमचो बापा सर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान फोडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचमय आमच्या पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. रगत कुशीतली जेवता ते मोती सांचेर घेवया जेजू मोगोर सारून काढता मोगळ पुत्रा
सोवे आमकां मरे आशीर्वाद आमकां भगवान कुर्साचे कुरवे निबर आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.